आमच्या बाबांना बोलल्या सगळ्यांक माय मोगाचो योगाक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी देसा आसा ती मनांत दवरात आनी आतां आमी ह्या मिसान म्हणून भोगतीन तुमची सगळी मागणी देसा मनांत दवरून भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुझ्या कडेन भावनो आमी सगळी देवाची भुरगीं जाल्यार देवा सारकी आमी जेवंक जाय. देवान आमकां सगळ्या देणेनी भरल्या. पयले सुवातेर जेजू आमच्या काळजांनी जियेता. आमी जेन्ना इगोर्जेक वता तेन्ना सांतिस्नू साक्रामेंताची आमी नमस्कार करता. तेच भाशेन आमी जेजूक आमचे भितर नमस्कार करूंक जाय. तें व्हडलें देणें आमकां. दुसरें म्हणजे जेजू सारकें जावन ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. हो पवित्र आत्मो आमची चिंतना उजवाडायता, मन उजवाडायता आनी आमची उतरां त्या उजवाडांतल्यान आमी उलयता. जावंक ना. कित्याक लागून जावना? देवाक वयलो स्थान दिवचें आसतना आमी देवाचे आमकां वयलो स्थान दिल्लो आसा. हाका म्हणटा आपलेपण. आनी ह्या आपलेपणाक लागून आमी सायबीण बाय भाशेन खालती जावंक ना. ती खालती जाली हांव चाकोर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरां प्रमाणे हे भाशेन ती जियेताली. आमी ते भाशेन जिवंक ना. तर हे व्हडलें पातक आमचें कबूल करया. देवान इतली आमकां देणी दिल्ली आसा. ताच्या पुताक आमच्या काळजांत दवरलेलो आसा आनी तरी पूण ताचे सारकी आमी जियेना. भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जियेलो आनी हे सांत बोब जियेले आनी आमी जियेता. अदीक खोलायन जिवच्याक सगळीं जाणां आमचे दोळे धांपया आनी काळजांत थावन हे मागणें म्हणून सगळीं आमची पातकां ओळखून घेवया. ती जेजूचेर दवरून तो आमचे पासून मेलो आनी तो पुनर्जीवन जावन ही बरी आमकां ह्या आमच्या पातकांतलो निवारतलो. तो सगळीं जाणां आमी काळजांत थावन म्हणया हांव पातकी सुरकुदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो म्हळ्यार विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट लागून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो आनी तुमकां म्हजे खातीर आमकां सगळेंच तकले बागोवन हो आशिर्वाद आमी आतां घेवया. सोर्पुदिता देव आमची काकळीत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या
आयज आमी ह्या धाकट्या भुरग्या पासून मागया पयलो बर्थडे तो सेलिब्रेट करता जोशिया ल्यूक लकुना. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडूंडाची ओळख आमच्या काळाचे मनशांक दिवचे ताणे आमची काळ जाला आसूं आनी ताचे बाळ दोतोऱ्यांक पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजो चलयता सासणाच्या सासणान. देवाचे उतरात आमी शिकतान ऐकूया. भाग्यवान जिवांचे पयली चिटी वेले वाचो. प्रितीचानी कितेंय आमी देवाचे कुशे प्रमाणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण भरोसो आसा आनी जो तो सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणा. ते आमी ताचे लागीं मागला तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भोव मरण हाडिना तसले वातच करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसले पापीक जिवीत दितलो. मरण हाडिना तसले पातक आसा. वायट वळूंक नळ्यार पातक पूण मरण हाडिना तसले पातक आसा. जी कोण देवाची भुरगीं ती पातक करिनात पूण देवाचो पूत तांकां भागिता आनी नश्ट्यांक तांचेर कसलीच पोदणी ना हें आमी जाणा. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नश्टयत्यांच्या ताब्यांत आसा ह्या आमी जाणा. आनीकूय आमी जाणा देवाचो पूत आयलो आनी खरें देवाक वळखून ताणें आमकां जियांव दिला. ह्या देवा सोवे आनी ताचे पुता जेजू क्रिस्ता सोवे आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवी. प्रितीच्या भुरग्यांनो खुद्दे देवाक पयस करात. देवाचे उतोरे आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्वर आपले गरजेचो मोग करतात. सगळीं म्हणया सर्वेस्वराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबे गुणगुणात ताचे कीर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचे पुता दुवो अनंत उल्हासून. जबाब नाच खेळ करून ताचे नांवाची स्तुती करून घुमटां सितारां ताचे मुखार वाजोवन. कित्याक सर्वेस्वरान आपले गरजेचो मोग केलो. दुबळ्याक धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब आपणाक मेळ्ळो जाणटा भोग संतोष करीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करून देवाचे भक्तांक हातान मेळटा सूख आनी ओडवी. जबाब शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी So
फातेमा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जोमाम कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी नाजरेत सोडून झेबुलून आनी नाफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या कफारनामांत ताणें ठिकाण केलें. इसायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हे परी पाळोवन येवंक जाय आसलें. झेबुलनाचो आनी नाफ्तालीचो गांव दर्या देगेन बेत्या मार्गार जॉर्दाना पेली थोडी राष्ट्राची गालिल्या काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दीस थावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदला, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्ख्या गालिल्या भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानी शिकयतालो, स्वर्गान राज्याचें शुभ वर्तमान परगटतालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्ख्या सिरियेक गाजलें आनी समेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्सांचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलेल्यांक, देंवचार बशिल्ल्यांक, मुर्लूक जालोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सोडशें हाडटाली आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिलिया, डेकापोलीस, जेरुसलेम, जुदेया आनी जॉर्दाना पेले तोडे थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंची ताच्या फाटल्यान घेताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जिवीत बदलात, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. सगळीं म्हणया सगळ्यांनी म्हणून ना बद्दल म्हणटा, जिवीत बदलात, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. दोळे धांपात आनी जेजून आमकां कितें सांगलां तें आयकुया. जेजूची उतरां तेन्ना ताणें उत्साह दिली त्या लोकांक. आतां ताणें आमकां उत्सारलेली आसा, आमकांय सांगलेली आसा. तो कितें म्हणून सांगता तें भितरल्यान सावन आमी आयकून घेवया. म्हाका कितें सांगता तो, म्हजें जिवितान बदलूंक जाय म्हणटा. सर्गीचें राज जेजू जावन आसा म्हणजे म्हजे आयवजी जेजूक आमी आमच्या काळजांत पळोवया. जेजू, तूं आमच्या काळजांत जियेता, तूं आमचे भितरूच आसा. पूण आमी तुका कुड्डी गोशीन सगळ्याक सोदता. जेजू, आमचें जिवीत तूं भितरल्यान सांग तुज्याच आसल्यान भोजून घे. म्हजे लागीं जायना, हांव म्हज्या आपलेपणानूच रोमून आसा, फारलोलो आसा. सांकल्यांनी म्हजें जिवीत हांवें बांदून दवरलेलें आसा. तुवें केन्नाच म्हाका स्वतंत्रपण दिलेलें आसा तुज्या अमोलीक रोगतान, आनी तरी पूण हांव हे भाशेन म्हजें जिवीत सादतां. म्हजे मदीं खुशालकाय ना. तूं आसाय जाल्यार सगळें म्हजें सगळें आसा, आनी तरी पूण
म्हजे कडेन नासलेले भाशेन हांव जियेतां. तूं आसय जाल्यार म्हाका आनी कितें म्हणून उणें आसा. नाका जाल्ले वस्तूंनी म्हजें जिवीत हांव सादतां. कसली म्हणून चिंतना येतात म्हज्या मनांत आनी तांच्या फाटल्यान हांव वेतां. पयले वाचपान जेन आमकां कळीत केलां, तूं आमच्या काळजांत आसाय जाल्यार कशें आमच्यान चिंतूंक जाता, कशें म्हणून वागूंक जाता. कित्याक म्हणून ही नेगेटीव भावना आनी अनुभव आमचे सगळे भोगतात. सगळीचे राज लागीं पावलां म्हणटाय तूं, आनी आजून हांव त्या सुखान, शांतीन, आनंदान तुज्या जियेना. एक उजवाड उदेलो म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. जेजू तूं जो तो उजवाड जावन आसा. कित्याक म्हणून हांव काळोखान भोंवतां, जियेतां आनी आसा. जेजू तूं म्हजे भितर उजवाड, म्हजी चिंतना, म्हजी भावना, म्हजी चाल काळोखाची कशी भिरांतीन हांव जियेतां. आनी सगळ्यो म्हजी भावना पॉझिटीव ना, नेगेटिवूच. जेजू आमचें जिवीत ह्या वेळार तुका आमी समर्पिता. तुवें सगळो पिडा रोग बरो केलो. आमी वायटाकारां आसूं, सोबात जिन्साचो रोग आमचे मदें आसा, दुखीची पिडा आसा, आमचे कडेन देंवचारूय बशिल्लो आसा. मुद्दूक मागतले भाशेन आमी कित्याचें कितें उलयता, कित्याचें कितें करता. कडेक आमी धोरण आसा, आरेन पडलेले भाशेन आमचें जिवीत जियेता. वय जेजू, तुजे फाटल्यान लोक येतालो बरी जावच्या. आनी ह्या कपेलान आमकां भागवत फ्रांसिस्का शावेराच्या आदारान आमकां तूं ह्या सगळ्या पिडा रोगांतलो भायर काडटाय. तूं भागवत फ्रांसीस शावेरा हांगसर आजीर आसाय आनी जेजू सगळें तूं आमकां वखताय. इतली मदत आमकां आसा आनी तरी पूण आमी काळोखान जियेता. म्हणजे इतली आमी आमच्या आपलेपणांत रोवलेली आसा. जेजू ह्या वेळार आमचें आख्खें जिवीत तुका समर्पिता. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें कितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. म्हज्या भयणीन भावनो, ह्या वेळार आयज आमी चड हांवें कितें म्हणलां तें आयकूंक ना, पूण पवित्र आत्मो आमकां कितें सुचयता देवाच्या उतरांतल्यान तें आमी बाळगून दवरलेलें आसा. ताचेर आमी न्याय केलेलो आसा आनी आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक जशे भाशेन भागवत फ्रांसीस शावेरान सगळो गोत समर्पण जेजू ताचें सगळें वावुरतालो, तेच भाशेन जेजून आमचें सगळें वावुरचें म्हणून ह्या जोडीच्या समर्पणान आमचें जिवीत सगळें ताका समर्पुया. त्याच प्रमाणे सगळी आमची मागणी इंतेसां मागया आमच्या इगोर्जेच्या फुडाऱ्यां पासून ते सागरना भाशेन घालतिकायेन आपलो वार फुडें चलोवन
जेजूच तांचे मध्ये तांची उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान लोकांक उजवाड दिवन आनी तांचेंय जिवीत उजवाडाचेर पासून जिवंक पासून मागया. आमी जाणो जेन्ना आमी सरकारान येता तेन्ना आमी फकत पयशे पाडल्यात. देवाचो हो पयशांचो आमी मोग करता, चडसो पयशांचो आनी पयशांक लागून मनशांचो मोग करता. हे भाशेन गैरसमज ताचे मदें खूब फाटीं आसता. पूण ताका लागून आमकांय प्रेरणा मेळटा आनी ते आमकां उत्तेजन दिता आनी तांची चाल आमी फक्त करता. आमी सगळें पासत मागया देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावचें आनी तांकांय करपाक मेळचें. आमच्या कुटुंबा पासत मागया. कुटुंबांनी आमचें खरें जिवीत कळों येता. कुटुंब जावन आसा एक धाकली इगोर्ज म्हणजे जेजूची कूड त्या घराब्यान आनी आमी तर घराब्यान खुशाल ना जाल्यार आमी खुंयसरूच खुशाल आसचे ना. तर भितर आमी आमची पातकां उठून घेवया, खालतेकाय देवाचे बोगसणे जोडून शांतीन एकामेका मदें जिवया. ही कृपा तुमकां सगळ्यांक घराब्यान जेतेल्या पासत मागया. आमच्या भुरग्यांक पासत मागया, कित्याक आयज काल तरणाटी वेगवेगळ्या चिंतनांनी जियेतात आनी खूब जाणां देवाक सोडून आपलेपणान जियेतात. ताका लागून तांचेय पासत आमी मागया. अनाथ पासत, विधवा पासत, रस्त्यार पडलेले आसा तांचे पासत, ह्या सगळ्या पासत आमी मागया. आनी आमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती आतां बापाक उबारुया. बाबा, ही सगळी मागणी आमची तुमचे सगळी आमी धरल्या. तूं ती स्विकार आनी तूं सदांच स्विकारताय आनी बरें तें आमकां दिताय. हें सगळें बरें तें आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन.
तुमचे बलिदान आणि मागणी सोडपतात देवा बापाक मानता तशी जाणून मागात. बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या सर्वेस्वर मानव देवा सोड मनशांच्या तारोका आम्हा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोदचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभवर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिवासुया. सर्वेस्वराक पवित्र बापा सोड बुद्धीदारा आनी शासनाच्या देवा सोड कालीन सोड थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुर्शी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपले खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजू मुनो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कोरोनाचें रोगोत पातकांचें बोगसण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या बरोबर सारकोला. Mawartaco gotuya. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उलो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेन आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखेर तुमचे विस्तार जाले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा फिलीप नॅरी आमचे गवळी बापा सिन्यांव आमच्या आदेरे दिसपा आनी सगळ्या राजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून गेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खातीर कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तान तुजे परजोळी तुका मोळ पळोवन फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती चेपोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दवरून दूक आनी सर काल तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या सांगातार तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तान तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा म्हज्या भयणीन भावानो जिवीत बदला वय जेजू सगळ्यांक जितली आमचें जिवीत दवरता तितलो तो आमकां बदलूंक काडटलो आमच्यान आमचें जिवीत बदलूंक जायना तर ह्या वेळार काळजान थांब हे मागणे जेजून आमचें सगळें म्हणचें आनी आमकां तो बदलून काडून खरी देवाची भुरगीं ताचें सगळें आमी जावची म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या नांव पवित्र जावं ताचें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या खुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक माफी तशीच आमची पापां भोगोस आनी आमकां कांय करूंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशेन वत्रेकता तर आमकां जीवदार खातीर स्वर्ग पातकांतली सुकऱ्यांचो राखणांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोन भुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिरी संसाराचे पाप कापले आमची कापूर देवाचे शिरी संसाराचे पाप कापले आमची कापूर देवाचे शिरी संसाराचे पाप कापले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवण आमकां पयलें आनी ती आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनांच्या जिविताक सांबाळूं म्हणजे भयणीन भावानो सगळीं आमी बसया आतां कोमया फादर हांगसर थान स्टार्ट करतलो आनी हे सायडींतल्यान हांगसर दितलो हांव फाटीं येता आनी फाटल्यान हांव तुमकां कोमया दिता तुमी गाय करूं नाका सगळ्या जाणांक कोमया मेळटा Page 52, गीत है एकांत सुन्यान एकांत सुन्यान
आमचे दोळे लावूया. जेजू आमच्या काळजांत आसा, कुडीन मनान पत्न्यान. जेजू तूं आमचे भितर आसाय आनी आमचे भितर जियेताय आनी सदांच तूं आसाय. ह्या जेवणान तुजेंच जिवीत तुवें आमकां दिलाय. तुजें जें जिवीत आमचे भितर आसा तातूंत आमी अदीक भरून येवच्या. आमचे आख्खी स्वयं आमी तुका समोर दिलेले आसा. तें आतां तुजें सगळें दवरलां म्हणटूच तें विरून वचून सगळें तें आमचे सरशिणी काडून आतां आमी तुज्या पोटान जियेता. जशे भशेन दूद आनी उदक, वो दूद आमी चायन घातली सगळेंच च्या धुयी जाता. तेच भशेन आमचें जिवीत. तुज्या जिवितान आमी एक जाले म्हणटच तुजो आकार आमकां येता. आमचें जिवीत बदलून वता. जिवीत बदलात म्हणून जेजून सांगलां तें फकत ताचेंच सगळें घडोवन जाता. जेजू तूं आमकां सारकी नितळ निर्मळ करून आतां आमकां तूं तुज्या जिवितान वांटो दिताय. आमी सगळीं जाणां तुजे कुडीचे सादे आनी सादे कशें आमी आतां जियेता. तो मोयपास, ती करुणाय, ती संगीताय आमच्या काळजांनी अदीक आनी अदीक वाडय आनी बरी आमी एकामेका बरोबर तुजेंच सगळें जियेता ते भाशेन जिवन आमकां सगळ्यांक घटाय दी. ही मागता आमी क्रिस्ता सुन्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी एकवटान तुमकां जिवंक धाडटा. बरोबर म्हणया, भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सर्वोन्नेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोदें कोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवनासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण्यातल्यान जे मागलेले आसा भगवान फ्रांसीस कडेन ते आतां परतून मागात. आनी मेळ्ळे म्हणून आमी जेजूक दिनवासीत रावया. हे खात्रीन बोरवाशान आमी आतां बोरवाशाची यात्रेकारां जाल्लीं आसा. तेगे बरोस बोरवाशान भरलेलीं आमी मनशां जावया. आमकां मागलां तें मेळ्ळें म्हणून देवाक आमी दिनवासीत रावया. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं वयतल्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन.
बसा सगळं बसा पहिले स्वतेर सगळ्यांक हांव दिनवासता तुमी हांगसर आयज खूब जाणां आयिल्लीं आसात वर्शी आमी 200 लोक आसता आयज म्हाका दिसता 400 वा 500 लोक आयिल्लो आसा तर आमी देवाक दिनवास या सुबेज लोक भावार्थान भरून आयिल्लीं आसा तर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमचे भावाक लिनो कित्याक ताणें आमचे पासून इतलें केलेलें आसा सदांच आमी रेन्सिल म्हूण हांवें ताच्या भुरग्यांक धाडटालो पूण आमी तांचेरूच पातयेवन आसताले केन्नाय ते आमकां येवंक जायनासलेले तांचे खूब तांकां त्रास जाताले तांचे शोज आसताले तरी पूण तो धाडटालो हांव देवाक तांचे पासून तांच्या भुरग्यां पासून भिनासता पूण आतां लिनो आमच्या भावान ही बंदोबस्त केल्ली आसा आनी आतां ह्या फुडें आमकां त्रास जावचो ना PA सिस्टमाक म्हणजे आमकां मिडियाचे वावराक त्याच बरोबर हांव दिनवासता आमचे भाव फाबियोला ते तोपूस घेवन सद्दां येता हांगसर आमकां सेवा धर्मान मदत करच्याक व्हडा भक्तीन गायन करच्याक ताका आमच्या गोंयकाराक आनी भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा बेन्सी हांगसर ह्या मिडियाचो वावर करता न्हयच आमकां पूण 11 लोकांकूय ह्या दिसान वांटो घेवंक मेळटा हांगसर आमकां युट्यूबाचेर रोखडेंच घालूंक जायना कित्याक कनेक्टिविटी ना तर मागीर तें बसोन खूब वरां ते वयर घालता अपलोड करता तर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगसर तुमी आतां व्हडा भक्तीन येतात न्हय आमकां मातशी तुमची मदत जाय कसली हांगसर पळय तुमी पार्किंग करतात तें मातशें भायर पार्किंग करच्यात आनी थंयसर हांगसर म्हळ्यार यात्रेन कशी आसत जाल्यार बऱ्याक पडटलें नाजाल्यार हांगसर खूब त्रास जाता ह्या लोकांकूय भायर वचोंक जाय मागीर ती बेश्टीच गायन सॉंग लागतात कित्याक म्हणून तें सॉंग जाय आमी मातशी मानसुकीची मनशां तर भितर आमी येता तेन्ना ड्रॉप पॉयंट करूंक जाय मातशें सायडीन दवरलें तर जाता पूण मदेकात घालचे जाल्यार मागीर आमकां त्रास जातलो तेन्ना वचोंक जायना पूण ताका लागून भितरूच पार्किंग करून या मोटरसायकली बाकीचे देव बरें करूं म्हणटा जी हांगसर आमकां सकाळीं सान मदत करीत आसतात काल ती चाळी म्हजेच कडेन उरली हांव सुद्दां कोणाक दिल्ली म्हणून मागीर पयल्या उपरांत तितूर आसलेली ती तर हांव सॉरी ताका पासून ताचे पासून ताका लागून हांगसर हें साफ करूंक मेळ्ळो पूण आमकां पूण ह्या 40 आनी 46 दिसांक हांगसर खूब मिसां जातालीं पाद्री तांच्या लोकांक घेवन केरला तमिळनाड आंध्रा वयर नॉर्थ आनी हांगसरले खूब हांगसर पाद्री आनी बिशप पर्यंत घेवन हांगसर मीस भेटयलेले आसा हो जागो खरोच पवित्र पूण आतां ह्या मागण्यांतल्यान आनीकूय पवित्र जाल्लो आसा आमचें म्हणणें हितून बजिलिका एकदम पवित्र आसा कित्याक इतली मिसां आनी आमच्यो सिस्टरी सगळे गोंयांतल्यो थंयसर मागणी करताल्यो हांव 5 स्टार्ट करतालो आनी मागीर ती सोंतान सांजेच्या 6 पर्यंत 12 वरां 13 वरां आमी थंयसर मागण्यांत आसताले हांव ताका लागून सगळे बरेपण सगळ्यांक मेळिल्लें आसा ह्या मागण्याक लागून कित्याक मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक बरेपण मेळटा आमी दिसांतल्यान सगळें बरें जाता म्हण न्हय पूण ताका पर्यंत मागण्यांची गरज आसा मागणी करून वचना तर आमकां ताचो फायदो मेळ्ळो ना ताका लागून सदांच हांवें तुमकां सांगलां कोंत घेयात रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट जेजूच्या कोटान रावात आनी तुमकां हांव गॅरंटी दिता तुमकां कसलेंच वायट घडचें ना आनी घडलें जाल्यार ते तुमी तुमचें घेवचें नात आमचे कडेन सोत्री आसा वय न्ही सोत्र्यो जाणो तुमी सोत्र्यो कित्याक फुलयतात न्ही आं फुलयली म्हणून कितें जाता पावसाची ते थेंबे पळय आसा ते आमकां भिजयनात वय की ना ते भिजयनात
तेच भाशेन जेजूचें नांव तर घेशात जाल्यार कसलेंच पातक आमचेशी येवचें ना आनी कसलेंच वदरूश आमकां लागचें ना. जेजूच्या नांवान सगळो रावशात तर जाल्यार कांयच वायट जावचें ना. जशे भाशेन जेजू उदकाचेर चलोन येतालो आनी ताचे उपरांत पेद्रून ताका सांगलें हांवूय येवन चलोन, ताणें सांगलें ये म्हणून. पूण जेन्ना ताचे दोळे पेद्रून उदकाच्या ल्हाराचेर लायले तेन्ना तो त्या ल्हारांनी बुडूंक लागलो. वय की ना? समजल्यात की ना तुमी? तर ताणें कितें केलें मागीर परतून दोळे आपले जेजूचेर लायले आनी जेजू ताका रोखडोच भायर काडलो आनी परतून तो उदका वयल्यान चलोंक लागलो. म्हणजे ह्या संवसारांत वदरूश सगळ्या जाग्याचेर आसा, भितर आसा भायर आसा, पूण आमी तर आमचें जिवीत जेजूच्या नांवान ताचेर आमी फिरायत जाल्यार कसलेंच वायट जावचें ना. ताका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता, तुमी म्हजें आयकूंक ना आजून आनी ते भशेन पाळिना, पाळशात जाल्यार तुमकां कांयच वायट जावचें ना. तुमी आतां पळयल्यार ही मांडावळ केल्या ती हांवें करूंक ना, ती फकत जेजूनच केल्या. हांव फकत मागण्यांत रावतां, तो बाकीचें करता. हांव कोण? किरकोळ मनीस, तुमच्या सारकेलोच, म्हजें कांय जायना. पूण ताका लागून हे सगळी मांडावळ एकदम वेवस्थीत जाल्ली आसा, मागण्यांक लागून, ताच्या एकवटाक लागून. म्हणून अशें कोण दिया प्रत्येक मनीस जावन आसा एक सुस्कार जाता. जेजून आमी बरोवन आयल्यार जेजू 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 म्हणत राव, सुस्कार सगळो काबार जाय पर्यंत. आनी हे बरी भितर आमची चिंतना भावना बरी वायट आसा ती सगळी जेजूचेर दवरली की ना, मागीर जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता सुस्कारांतल्यान. आनी हे भाशेन नितळ निर्मळ जाता. जशे भशेन आमी उदक घेवन एक आनी एक कप साफ करता, ते भाशेन जेजूच्या नांवान आमचे सगळे भितर साफ जातले आनी जेजूच्या नांवान आमी ते सगळे भाशेन कांयच सांगपाक लागचें. समजल्यात की ना? हे रातचे आनी सकाळचे आख्खे कोणभर तुमी जेजूच्या नांवांत रावात आनी हांव तुमकां गॅरंटी दिता, तुमकां कांयच वायट लागचें, बरी आसतलें. तर हे भाशेन तुमकां हांव इतलोच सल्लो दिता, ही म्हजो विनंती तुमकां, आनी ते भाशेन रावा. तर बाकीच्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, जी कोण हांगसर मदत करतात, मेरी आनी ती हांगसर उदक काडटात, ती हांगसर सदांच सफाई करतात. मागीर आमचे दुसरे भाव आनी भयणी जे आमकां मदत करतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमची दुसरी साकिस्तांव आयिल्ली आसा, जया राणी आनी डेल्फीन, तांकांय देवान आशिर्वादान भरची म्हणून मागता. तर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी वेताळां सगळीं तुमी हांगसरली बसूनच रावा, ती सगळीं बसून रावा. पयलीं हांगसरल्यान ते तांकां भायर काडटले. तर ते भाशेन आनी हांव हांगसर रावतलो. एकूच लायन करात, 2 लायन करशात जाल्यार म्हाका हे भाशेन करचें पडटा, एक्सरसायज करची पडटा. ओके, हांव एकल्याकूच दिता.